कोणेय कसलेय राजकारण करूं काणकोण IIT जातलीच म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट केला। मडगांव बड्ड्या गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्साचे नवे बिल्डिंगेचे ताणें उक्तावण केलें। थंय ताणें लोलयेंच्या IITक विरोधाचो विशय काडलो। सगळे शिक्षणीक संस्थांनी खंय सरकार फुल टायम प्रिंसिपल नेमतलो। जय जय नवीन शाळा बांदपाची संद मेळटा वेर देयर इज गुड एनरोलमेंट वी हॅव कन्स्ट्रक्टेड अबाउट 8 to 10 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल्स स्टेट ऑफ द आर्ट। कोण राजकारण करतले कोण कितें करतले ताका खबर न्ही। आमकां ते वी वॉन्ट IIT कॅम्पस हियर इन गोवा। When we say that Goa needs to be an educational hub, we need to be full-fledged in all these regards. We have initiated steps to see that all our institutions, government colleges, so also government higher secondary, government high schools, government high school मध्ये स्थिती अशी असता एक हेडमास्टर तो दुसऱ्या आणि म्हणजे 10 किलोमीटर लांबीर असलेल्या इन्स्टिट्यूशनचा ऍक्टिंग हेडमास्टर असता। ऑल गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स वुड गेट full-fledged, regular, qualified, efficient principals. आणि म्हणून शिक्षणाच्या क्षेत्रात समाजाचा प्रत्येक घटक व शिक्षित असपाक जाय, खास करून दुर्बल घटक। आणि म्हणून जेन्ना मामा कारदोजाची मागणी आशिल्ली, मामा कारदोज जेन्ना म्हणटालो आनी हांवें पळयलो खुबशे तांचे कम्युनिटीचे भुरगे एडमिशनाक येवपाक भोंवताले, तांकां पर्सेंटेजी कमी आसताली, तांकां एडमिशन मेळना आशिल्लें, हायर सेकंडरीक तांकां एडमिशन मेळना आशिल्लें आणि तातूंतल्यान ही मागणी आमी उचलून धरली। सोमारा युवा स्कीम लॉन्च करतना मुख्यमंत्र्यान IITचो विशय काडलो। थंय तो मिडिया कडेन तेंच उलयलो। लोकशाहीत कोणीय खंयच्या विशयाचेर उलोवं येता, पण राज्य सरकारच्या एखाद्या प्रोजेक्टा संदर्भात तो जावचो की न जावचो ही एखाद्या राज्यांतल्या 190 पंचायतींतली एक पंचायत ठरवू शकना। त्यामुळे वी आर फर्म ऑन इट आणि आमकां खात्री आसा की कोणेय कितेंय जरी हे केलें वी विल कन्विन्स। आमी फोर्स करचे ना, आमकां पूर्ण खात्री आसा आमी कन्विन्स करतले संबंधितांक। हे राज्याचें हित आसा आणि जंय ठरयल्या थंयच जातली, लोलया जातली। ब्युरो रिपोर्ट पुरंट। गोंय सरकारान राज्य सहकार पुरस्कार जाहीर केले। सहकार रत्न सर्गेस्त मनोहर परब गांवकाराक, विवेक प्रभुदेसायाक सहकार भूषण, जाल्यार रवींद्र फळदेसायाक सहकार श्री मेळ्ळा। उत्कृष्ट सहकार सोसायटी वाळपयची 70 अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी। सहकारी सोसायटीन बरो वावर केला म्हणून नीता ताते आणि वासू वेळीपाक पुरस्कार दितले। गोवा सहकार रत्न हो पुरस्कार जो आसा जसो व्हॅल्यू 1,25,000 रकमेचो तो कैलासवासी मनोहर परब गांवकर जे मनशान गोवा राज्य सहकारी बँके वयर हाडपा लागून अत्यंत मोलाचें योगदान हे मनशाचें आसा। आयज ते आमचे मदीं नात। गोवा सहकार भूषण हो एवॉर्ड आसा तो विवेक प्रभुदेसाय हांकां फावो जाल्लो आसा, तो 75,000 आसा। तिसरो जो गोवा सहकार हे हांगा नेत्रावळी सोसायटी चलोवपी कुर्डी विके सोसायटी खूब वर्सां चेअरमॅन। त्याच बरोबर गोवा सहकार श्री हो रवींद्र यू फळदेसाय 50,000 हांकां प्राप्त जाल्लो आसा। असिस्टंट टू इंडिविज्युअल जे आसात तांकांय 50,000 जो एवॉर्ड जो आसा तो श्रीमती नीता दीपक ताटे हिका फावो जाल्लो आसा। आनी दुसरो वासू बोमो वेळी हेकाय 50,000 इंडिविज्युअल एवॉर्ड फावो जाल्लो आसा। बेस्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून द 70 अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी वाळपय हाजी निवड जाल्ली आसा। एक ब्रेक।